स्थानिक उत्पादनात तशेंच बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक आनी जिन्नसाक मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर गोंयच्या 12 म्हालांनी रुरल मार्ट सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ह्या शिवाय थिवी आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर लेगीत रुरल मार्ट सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ते इंटरनॅशनल इयर ऑफ मायल्सच्या फाटभुंयेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। आम्ही सातत्यात सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळे फावटी उलयता, बट आमचे रुरल लायव्हलीहूड मिशन हे खूब बऱ्या पद्धतीचे काम करता। तुम्ही केल्ल्या प्रॉडक्टाक एकदा मार्केट मेळोवन दिवप आनी ते मार्केटान हाडप, मागीर ते पॅकिंग आसतले, ब्रँडिंग आसतले, FSSAI ट्रेडमार्क आसतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाज्याय फुडें तुमकां खूब मोठ्या प्रमाणात मदत करतले। आमी रुरल मार्ट नाबार्डाच्या सहकार्यान आतां पर्यंत म्हाका दिसता 6 काय 7 रुरल मार्ट आमी एस्टाब्लीश केली। 12 तालुक्यांनी रुरल मार्ट एस्टाब्लीश करपाचो आमचो विचार आसा। इवन दो रेल्वे स्टेशनाचेर आमी रुरल मार्ट म्हणजे मडगांव रेल्वे स्टेशन आनी थिवी रेल्वे स्टेशन हांगासरूय आमी रुरल मार्ट एस्टाब्लीश करता। तुमच्याच सहकार्यान आमी कुणबी शॉल आनी कुणबी साडी ही फाटल्या वर्साच्या भितर आमी प्रमोट करपाक शकली। वोकल फॉर लोकल आमी कितें पिकयता तें आमी मार्केट करपाक आमकांच कळपाक जाय। आमी बरेचशे फावटी आमी पिकयता तें थंयच दवरता आनी भायले विकत हाडटा आनी ते लोकां कडेन दिता। त्या खातीर तो कन्सेप्ट आमीच बदलचो पडटलो।